नमस्कार. हा वनिता नायक विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर आमगेल सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हो आमगेल कार्यक्रमांतू आज आमकां सोयरे म्हणून मेळ्याची अंकोला लागींच गांव अवर्सा हांगचे एक व्यंगचित्रकार कार्टुनिस्ट प्रकाश नायक. तर प्रकाश नायक सर तुमकां नमस्कार आणि स्वागत हे कार्यक्रम आयल्याबद्दल. तुमकां बी नमस्कार. आता तुमगेले एक सांचो परिचय हांव हांगा करून दिता आणि ताच नंतर तुमगे सुमार इतलो आमी तुमगेल्या उलोवया. तुमी एक व्यंगचित्रकार म्हणून हांव सांगले. व्यंगचित्रकार म्हळ्यार समाजाक प्रबोधन करच्याक उपयोगी पडचे आणि ही तुमगेल्या हातांत आशिल्ली एक सुंदर कला. ताचे पयले तुम्ही 38 म्हणजे 38 वर्ष आदित्य बिर्ला केमिकल कंपनीत रासायनिक विश्लेषण हुद्द्यार कार्यरत आशिल्ले. कडेन निवृत्त जाले. कन्नड वारपत्रिका दिनपत्रिका मासिक हांतू तुम्ही तुमगेल व्यंगचित्र प्रगट केल्याची. तांगेल एक स्वता तुमगेल जमीन आसा तांतू तुम्ही आता निवृत्ती नंतर कार्यरत आसाची. तुमगेले विद्यालयीन शिक्षण अवर्सा आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे अंकोलान जाले. तर तुमगे बरशी तुमगे कुटुंबान तुमगे आवय बायल 2 धुवो अशी आसाची आणि तुमगेल धुवान एक बरे शिक्षण घेतले. तर मागीर आज तुमगेल पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमकां व्यंगचित्रकार म्हणून तुमगेल ओळख आसा ते व्यंगचित्र काडका अशें तुमकां केन्ना दिसलें? केन्ना दिसलें म्हळ्यार आतां सानपणान हांव सादारण 10 वर्सां आसतना म्हाका सादारण आर्ट आयलें आपापत बाय बर्थ. तेन्ना हे राजेश खन्ना आनी राजकुमार कन्नड आयले आनी खंयचे हनुमंत राम देवटो स्केच करचे सुरू केलो. जाल्यार मस्त गरीबपण आशिल्लें आमकां. बाप्पा वॉचमॅन आशिल्लो. तसो रिक्वायर्ड आमकां मटेरियल घेवच्याक जावो पेन्सील कलर तेवढे घेवच्याक म्हाका जायनाशिल्लें. कोण कोण दिल्ले ते दोस्तान ताजें हांवें कंटिन्यू केलें तें. कडेन हांव शिक्षा बी अशी हुशारत डिस्टिंक्शन अशें टायपच म्हाका हांव हें केलां मेंटेन केलां सगळें एकाडेमिकली बी. नंतर सण कॉलेजा वतना पळय कार्टून्स ते कितें म्हणून एक पळोवच्याक एक इंट्रस्ट आयलो म्हाका. कार्टून म्हळ्यार कशें करतात कोण कोण करतात मॅगजिना भितर. त्या टायमाक हांव कॉलेजा आसतना आर राममूर्ती KSR स्वामी जेम्स वाज ते ಒಟ್ಟು घटानुघटी लोक ते आनी नाडीग आर.के. लक्ष्मण श्रीधर हुंचा ते ಒಟ್ಟು व्हड लोक तांगेले एकदम हाज्यान पळयचे हांव ते आनी कशें करतात ते आयडिया ना कशें करता म्हण खबर ना. कडेन हांव कितें करता आशिल्लो थोडे अशें ते श्रीधर हुंचा म्हण हांगा शिवमोगाचो तांगेले आर्ट म्हाका पर्टिक्युलरली आवडटा आशिल्लें मस्त. कित्याक तांगेले पंचिंग हे तागेले मेसेज आनी चित्र बी मिनिमम एक टायप वांकडेशें लोंकशें अशें तसो ते फॉलो करून हांव मागीर एक स्टायल स्टार्ट केलो करच्याक. प्रकटन केलें ना. प्रकटन करच्याक म्हाका कळना अजून ताका एक सिस्टम आसा. त्या टायमाक थोडे लोकांनी व्हड लोकांनी मागीर हे आशिल्ले एड्रेस आशिल्ले. ते एड्रेसाक तांकां पत्र बरयलो म्हाका जरा गायड करा. कोणें बी केलें ना म्हाका. जालें मोकळी कडेन नंतर तशी उरलें तें. तेन्ना 2000 इसवी भितर अंकोला पोस्ट ऑफिसा भितर एक सुवर्ण देवदास सुवर्ण म्हणून हास्य लेखक तो आनी तो बरो आर्टिस्ट संगीतकार कार्टुनिस्ट हास्य लेखक तागेले सुमार स्टेट हातून उर्दू येतात तागेले. ताणे गेले कार्टून आयले तो बी तेन्ना एक 2 वर्सां पयलीं एंटर केलें दिसता. हांव अचानक तागेले कार्टून बुकां पळयले कारण हांव ताका मेळचें बरें नियरेस्ट न्ही म्हाका म्हण सगळें हांव ताका वचून आमचे इलाके भितर मेळ्ळो. सर देवदास सुवर्ण तुमी न्ही वळख करून घेतलो आनी म्हाका कशें सांगा बेगीन सांगा म्हूण सांगलें. ताणें कसलें लिपय नासतना आनी वृत्ती मास्टर टायप कसलें ना तागेलें बरो करून चंद करून रिसीव करून सिटांतल्यान उठून घेवन अशें करचें डिटेल सांगलो. तेन्नाच्यान हांव कडेन केलो. तसो तोच म्हाका आज ताणें शिकयलो म्हण ते काडना तो गायड म्हाका गुरू तो मित्र बी म्हळ्यार आमगेले आशिल्ली कला ती दुसऱ्याक शिकोवचे बी एक व्हड मन जावका पडटा तशी तुमकां तांणी शिकयला. तर आतां ते व्यंगचित्र कडेन तुमी तांगेल्या शिकले नंतर पयलें व्यंगचित्र कशें तयार जालें तें? पयलें व्यंगचित्र म्हळ्यार आतां काडच्याक कळटा आशिल्लें पळय आनी पट ट्राय करया म्हणून आनी ताका विचारचें करना पडटा हे कोणा घालूं हे कोणा घालूं हे सुदा घाल हे तरंगा घाल
हे उदयवाणी गेलो शेवटी म्हणटशील तो तागेलो एज पर गायडन्स हांव स्टार्ट केलो येवचे जाली सुरू जालें येवच्याक अशें जालें. आतां तुमगे उलयण्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें स्केचिंग ड्रॉइंग हाचे कसलें तुमी प्रशिक्षण घेतिल्लें ना. ना काय तुमगेल ते अगदी जन्मत आहा ती एक कल तुमगे आंगान तो आशिल्ली आनी ती तुमी सुरू हय. हे व्यंगचित्र काडचे एक जालेची ताच्या व्यतिरिक्त तुमकां आनी खंयचे एक हव्यास आसय? आनी हव्यास म्हळ्यार म्हाका आतां हांवें जमीन आमी स्वंत ओट्टू घेतिल्लें हांवें गरीब आशिल्ले आमी पयलीं बाप्पा नासतना आई नासतना घेतलें नंतर हांव घेतलें आनीक म्हाका खुशी अजून हांव खुशयेन काम करता कसलें काम करता तें हें ना तें करचें ना हें करचें ना हांव तें हें आशिल्लो तें आशिल्लो कसलें ना. आनी आज पसून हांव हार्ड वर्क करता नळ्या बी चडटा तितलें म्हाका हेल्थ कांय प्रॉब्लेम ना बेश्ट हेल्थ आसा तसो काम करता उरता आनी आमी तें आतां घरा भितर सण मिनी फॉरेस्टर मणके मेंटेन केला हांवें जायते जंगली झाड आसात खुशी जाता ऑक्सिजन मेळटा आमी मे एक्स्ट्रिमाक बी आमी फॅन घालनात तितलें आमगेर वारो आनी वेंटिलेशन आनी कुलींग तितलो आसा आनी खुशी ते रुखांक पयल्यार खुशी जाता म्हाका आनी वाचच्या बसयाक हांवें सेपरेट सेपरेट रूम विकन घेतला अशें. नेचरान तूं उरचें केन्ना बरेंच ते तुमकां प्राप्त जालें. ते नेचरा पळोवन व्यंगचित्र सोडयता की कशें तुमी? ना नेचर आपूण व्यंगचित्र सोडचें जायना. मेन आतां व्यंगचित्र म्हळ्यार एक हव्यास टायप करून घेवना पेपराचे न्यूज पळोवचे चुनावणे आतां भरपूर सामग्री मेळटा तेन्ना करचें इजी जाता आमकां आनी स्पर्धे उरता थोडशे ताका बी एंट्री घाला हांवें सुमार. मागीर व्यंगचित्राक आयडिया तुमकां आजूबाजूचे वातावरण किंवा आतां चलिल्ले न्यूज हाच्या वयल्यान तेच गायडन्स. आतां हांगा इतले तुमगेली थोडी व्यंगचित्र दाखयताची स्क्रिनारी ते तुमी खंयचे विशयारी म्हणून तुमी सांगा. आतां आयल्या एक स्क्रिनार ते पळोवन सांगता. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹5.50 ಹೆಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾರಿ ನೀರು ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೋಪಾನ ಕಣಯ್ಯ अशें. मरे ते बाकी प्रॉब्लेमापेक्षा सिलिंडर पडपला म्हणून तो म्हणटा अशें. मग आयलें पळया हे खंयचे बद्दल हे हॉटेला भितर आहार दुबारी जाले तो आतां खावचे आयल्यात फॅमिली 1/4 ದೋಸಾ ಹಾಗೆ 1/4 ಚಹಾ ತಂದು ಕೊಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಪಾಟ್ल्या म्हणके जास्त खावचे जायना अशें मेसेज अशें. एक विनोद वृत्ती बी जाव का तुमगे? तशें पंचिंग उरका पंचिंग. हे ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆತ तो घेऊन आला तत्ती ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಗಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು अशें अशें तो घेऊन आला. कडेर हे मानवनिगे हंदी हृदय कसी ಡಾಕ್ಟರ್ सांगता ಹಂದಿ ಹೃದಯ ತುಕ घालाने ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಹಂದಿಯದೇ डुकराचे म्हणसो असे. आणि हे विमानाದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ विसर्जने प्रकरण ते न्यूज एक आयले त्यांना तुम्ही कटिंग त्याचं उरक पडता. आता प्रेझेंट प्रचलित विद्यमानाक जास्त घेतात कळे ते तुम्ही हंग दितावे पत्रिकेन? ಪತ್ರಿಕೆ ದಿತಾ ಅದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವೇ ಈ ಸೇಂಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಗಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ असे असे. नेक्स्ट पण आणि हे ते ಸೇಮ್ LPG ಅನಿಲ ತುಟ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನ್ಸೊಂದು ಅಡವಾಚರ್ घेऊन आला. पेट्रोल काय ना रेट वाढला अशी पुणे आणि हे ಏನನ್ನು ಧರಿಸದಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ರಾಮದೇವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಕಿ सांगता तिका ಸಿರಿಯಲ್ಲೂ ಚಂದ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಚಂದ लट्टणिಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಮತ್ತೂ ಚಂದ म्हणून बायलेक हे करता असे. आणि हे मतदारರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ PA सांगता ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ ತೆಗೆಚೇರ್ ಭರವಾಸ್ನ ತಸ್ಸವನ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಡ डिनर सेट मात्र ಸಾಕು म्हणून लोक सांगतात.
आणि हो संजीव कुमार ते फाटणे इंग्लिश पेपर हे व्यंगचित्र नाही तुम्ही सोडायला हातान सोडेल ते मग म्हाका मस्त सोडेक म्हण मन असं उजून जालें ना सोडेक आता सुमार अशें जालें हो संजीव कुमार हो कन्नड एक्टर राजकुमार ल्हान फोटो आशिल्लो तो एनलार्ज केला हांवें मारी तुम्ही हाताने सोडेल हातान सोडेल पेंटींग आवट मागेलं तर हो सुभाष चंद्र बोस पुरा कंप्लीट जालो ना तो मात्र आनी आसा तशी पडला आनी हो शिवाजी म्हळ्यार एक आर्टिस्ट NC देसाई म्हणून ताणें सोडयलो येतो फोटो हांव होळकन कलर घाला अशें आता दाखयली इतले कार्टून्स सांगता तुमगेले सगळ्यांत आवडचे कार्टून खंयचे आवडचे कार्टून म्हळ्यार एक पडे 2010 तेन्ना कितें जालें एक स्पर्धे आशिल्ले वाकर संस्थे बेंगलुरू तांगेले स्टेट लेवल एक स्पर्धे पोल्युशना बदलाक वायू मालिन्या बदलाक तेन्ना हांवें ताका स्पर्धेकन घालो नंतर तांगेले मेसेज आयलो म्हाका 3rd प्रायज स्टेट लेवलार मेळ्ळा आनी तूं यो बेंगलुरू ते रिसीव करच्याक म्हणून तेन्ना ड्युटी आजेन म्हाका जालें ना वचच्याक फुरसत नाशिल्लें म्हण सांगून हांव रिप्लाय दिलें येना म्हण सांगून नंतर ते अशोक आतां कंदाय मंत्री आसा न्ही तागेले अध्यक्ष भितर फंक्शन आशिल्लें ते तेन्ना तो ट्रान्सपोर्ट हे उरतालो ताणें बी तागे खातीर आपयलें म्हाका वचचें जालें ना तशें उरलें तेका ताणें घराक प्रशस्ती पत्र आनी सूक्त संभावना दिली ताणें म्हाका ते बी ताणें दिलें घराक ते म्हाका खुशी दिसता सर्टिफिकेट अजून आसा ते व्यंगचित्र हय ते बरें आवडलें म्हाका ते आता मुखारी व्यंगचित्रांतू करियर करचें चेडवांक तर तुमी तांकां कसं सांगच्या इच्छिताची कार्टून करे म्हळ्यार आतां यंग पोरांक भरपूर बरें हे आसता का स्कोप बी बरें आसा ताणें कितें करता म्हळ्यार एकदम हाका वचून पावचें जायना तांकां ताणें पयलीं कृशी करता कृशी म्हळ्यार कितें एक कोणालें एक व्हड कार्टूनिस्टालें एक चित्र तागेलें पळोवन तागेलें एक बेज रेफरन्स करून ताणें सोडचें सुरू करता कशें जाता कितें वटू जाता तितलें ट्राय करना पडे तागेलें एक ते मनशालें पर्टिक्युलर एक स्टायल येता तेकडे हे चित्र तागेलें मनशाक एक जाता तशें करना पडे ताणें पत्रिके घालच्याक अडना पत्रिके लोक बी स्कोप दितात आनी प्रॉपर संभावना दितात पयले हव्यास म्हणून घेवन कडी ते प्रोफेशनल अनेक कॉम्पिटिशन उरतात पडोड कंपनीक आतां कंपनी भितर एनवायरमेंटल डे सेफ्टी सुरक्षाचे ताचे नाल्यार ऑक्युपेशनल आरोग्याचे ताजे बदला पोस्टर्स नंतर आनी खरें सुमार हातून कॉन्टेस्ट जाते स्पर्धे जाते उरतात ताका कॉम्पीट करीत इवन पत्रिके भितर एक ल्हान कॉलम ते पर्टिक्युलर कार्टूना बदलाक उरतात तांकां बी ताणें स्टाफ कार्टून तातूंत बी एंगेज जावेत भरपूर स्कोप आसा आनी तांकां आतां म्हाका कितें जालें म्हळ्यार हांव ड्युटी केलो मनीस म्हाका जास्त डेडिकेशन करचें शकल ना हांव म्हळ्यार दिवसभर थंय वचून हांव मेळ्ळ्या टायमा भितर केलें तें तसो म्हाका तें डिफिकल्ट जालें म्हाका तुम्ही एक हव्यास म्हणून केल्ले ते प्रोफेशन म्हणून केलें ना जाल्यार यंग चेडवान बरे प्रयत्न करून करीत ओके आराम आसात इवन बुक्स आसात आनी इवन पेपरा भितर पळोवन करीत ना म्हणटा यूट्यूब चॅनल्स तातूंत कशें कसले ते उरतात कशी आतां प्रॉब्लेम काय ना आतां कंप्युटरा भितर तांकां इजी जाता फोटोशॉपिंग हातून कलर घालचे पटणे जाता ब्रश घेवक म्हणना कलर घालूंक म्हणना ते बी जाता तसो तांकां आतां जनरेशनाक भरपूर बरें हे ते स्कोप आसा स्कोप अशें आतां तुमी आतां वेळ आसा पळय तो तुमगे घराच्या आजूबाजूचे जाग्यार हितल्यान तूं काडटा म्हणटा तुमी खंयच्या नमुन्यान झाडां बी रोयल्याची झाड म्हळ्यार आमगेले एक भागात जास्ती जंगली झाड आसात जंगली म्हळ्यार पणसाची की आंब्याची की चिंच की ಒಟ್ಟು तशी दवरला हांवें बांबूस की खंयचे मारच्या वतना खुशी जाता नंतर अनेक भागात आमी नाल्ल आनी सुपारी आनी जायफळ ते ಒಟ್ಟು मिरायकण ते ಒಟ್ಟು बाकी सगळें थंय बी आसा हांगा बी आसा दोनूय म्हणटे कना आसा तशी ते जमिनी बरशी तुमगे थंय गोरवां बी आसा की पयलीं गोरवां आशिल्ली आतां नंतर मांतरजा पसून पळोवंक गेना आनी कडेन आनी केलें ना आमी गोबर गॅस बी आसा आमगेले अजून आसा दुसऱ्या शेण हाडितात जाल्यार ते आतां गोरवां पोसचे मात थोडे त्रास न्ही हायवे जाला लोकांन कन्स्ट्रक्शन जास्त केल्यात जागो ना आमगेले आसा जाल्यार गोरवां बंद केले कडेन आनी हे केलें ना अशें तुमगेले मागीर गाद्याक एक जावका पडटा न्ही त्या खातीर गोरवां पोसतात जावं आमगेले गाद्दे म्हण न्ही ते बगायत ते आशिल्ले मेंटेन करून आसा हांव अशें आतां तुमगेली ही कला तुमगेले चेडवांक कायल्या की चेडो म्हळ्यार काडटात कार्टून करनात
चित्र काढतात अशी बाकी कसले स्केचिंग पेंटिंग सुट करतात ते हे पर्टिक्युलरली कार्टून ट्राय केलं ना ताणे हा बी तांक शिकायचा गेला नाही आणि तुमकां प्रशिक्षण घेनाशी तुमगेल्या अगदी भितरसाना तुमगेले एकल्यान सोडूचे सुरू केले तर ते तुमगेल पयलेचे कोणाक जनरेशन आशिल्ले ड्रॉइंगाचे जनरेशन उरताले का आमगेले बाप्पा आसतना सगळें मन गेलो ते कोण प्ले गेम फाटी तसो कोणाक तितले आयडिया ना बाप्पा बी बेगी मन गेलो बाप्पा सांगता एक आर्टिस्ट आशिल्लो म्हणून सम फोटोग्राफर की कसलो वाजेचो अशें म्हणटा डे बी आयला कितकी खबर ना ते घरान कोणी उरल्यार ताची बी येता म्हणटा बाप्पा बी बेगी वाड जाला तुम्ही तुमगेले स्वतः मनान तुम्ही प्रयत्न करून इतलं सुंदर व्यंगचित्र भारी चंद आशिल्ली ती तुमगेली पळयल्यार बी खुशी दिसली तर आता विश्व कोंकणी केंद्राक भेटी दिवचेस म्हणून तुमकां आतां कळ्ळें आणि ताचे खातीर तुम्ही एक चंद हे एक स्केच कान हाडला विश्व कोंकणी केंद्राचे ते तुम्ही बेगीन दाखया हांगा हे हांव हे हाजेर काल बेगी बेगी काडचें पडलें टायम बी ना थोडे वेळांत जाल्यार तुम्ही बरे प्रयत्न केला विश्व कोंकणी केंद्राचे सुंदर जाल्या बेगीन वेळ चड मेळ्ळा आनी चंद तशें हय तरी बरें वाटता आनी पळयल भितर कळटा आमकां हें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून तर ही तुमगेली व्यंगचित्राची ही जी आसा पळय कला ती अशी तुमी आनी म्हाका दिसता तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार सांसान थोडं चेडवांक शिकोवन दवरा म्हळ्यार ती मुखार अशी चलतली आनी तांकां बी एक आवड निर्माण जातली तशी म्हाका दिसता तुमकां आतां फ्री टायम आसतना एक तुमगेले लागींचे कोणी सांज चेडूं आतां रजेन तूं तांकां वेळ उरता तांणी स्वता उरता कसल्यान तो वेळ काडचो म्हणून तशी ते सांसान चेडूं तुमी ती व्यंगचित्र हे चित्र सोडोवचें दिल्यार तांकां बी एक खुशी मेळटा आनी तुमगे कला अशी मुखार मुखार वता ताची राब ना वाड जाता अशी इच्छा आज हांव प्रगट करता आनी तुमी हांगा विश्व कोंकणी केंद्राक येवन आमकां इतलो व्यंगचित्र दाखयली मना आनंद मेळ्ळो ताका लागून तुमकां धन्यवाद आज हे कार्यक्रमाक म्हाका हाजेरी जावच्याक मूळ कारण म्हळ्यार म्हागेलें नांव सांगिल्लो डॉक्टर अरविंद शानबाग बाळेर तांकां हांव आभारी जावन उरता कित्याक म्हळ्यार हे एक्सपोजर म्हाका एक अवकाश आहे तशीच तुमकां बी हांव आभारी जाला तेंच्यान तुमी म्हाका आपोवन हाडला हांगा तशीच विश्व कोंकणी केंद्राक बी हांव आभारी हाजे बद्दल म्हळ्यार प्रत्येक मनशान हांगा एक सान कल उरता ती कोणाकूच उरना आतां म्हाका बी वर्स आनी कुमटा इतलें लागी जाल्यार तुमी इतलें चंद व्यंगचित्र काडताची म्हण म्हाका बिगूच नाशिल्लें सो अशी आमी एक पळयत गेल्यार मस्त इतले कलाकार आमगे वाटेन आसाची म्हणून आतां कळत आनी आमगे सर्व वीक्षकांक अनेक धन्यवाद.